योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. बाणावले चोरी प्रकरणाच्या आरोपाखाला धरलो गॅबी फेर्नांडीसाक. कोलवा पुलिसांनी चिंबलांतल्यान उखल्ली गुटली. 2 दिसांचो दिला रिमांड. पयरा मयेच्यो बिल्डिंगो पावल्यात मोडपाक. 20 वर्सां जावन गेली बिल्डिंगो सोडल्यार. वेली झोपांनी वेटाळे घातिल्ल्यान जावन रावला भूत बंगलो. डॉक्टर त्रिस्ताव दी ब्रागांझा पुन्नाची मनयली पुण्यतिथी. वसणूक विरोधी आणि राष्ट्रवादाचे जनक म्हणून वळखतात टी.बी. कुन्नान. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. पयरा मयेच्यो मिना खणी बंद आसात. चौगुले कंपनीत काम करपी वाठारांतल्या स्टाफाक बांदून दिल्ल्या बिल्डिंगांनी फाटल्या 20 वर्सां सावन कोणूच रावनात. वेली झोपांनी रेवाडो घातिल्ल्यान बिल्डिंगाचे भूत बंगले जाल्यात. कुशिकूच घरां आसात. भरतवाड्यार येवपा वचपाचे वाटेरूच हे भूत बंगले आसात. कड्डम जाल्ले भूत बंगले केन्नाय घोव जावं येतात. सरकारान बेगोबेग पावलां उबारपाचो वेळ आयला. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. मये पयरा वाठारात चौगुले कंपनीची मिना खण चलताली. मिना खणीच्या स्टाफा खातीर कंपनीन कॉलनी बांदून दिली. पयरा वाठारात भड्डार म्हटल्यार भरतवाड्यार ह्यो बिल्डिंगो उबारिल्ल्यो. आतां 20 वर्सां वयर तेंप जालो त्यो बंद उरल्यात. वेलीं झाडां झोपांनी बिल्डिंगेक रेवाडो घातला. भितर विशारी सोरोप भोंवतात. सावध सोदपाक ते भायर सरतात. कुशीकच घरां आसात. लोक भियेल्यात. सद्या ह्यो बिल्डिंगो भूत बंगले बरी दिसतात. माती भरवण करून सुवात नितळ करात, पयराकार मागतात. आमी आतां आसात मये मतदारसंघातल्या पयऱ्या गांवांतल्या भरतवाड्यार. ह्या वाठारांत सादारण 10-15 घरां आसात. 100 वर्सां परस चड तेंप जालो लोक हांगा रावता. हांगा चौगुले कंपनीची ही मायनींग एरिया. हांगा खण उत्खनन चलतालें, माती काडटाले. 20 ते 25 वर्सां जालीं ही सद्या कंपनी बंद आसा. हांगाचें एक शीप यार्ड आसलें जंय बार्जी बांदताले, तें शीप यार्डूय बंद पडलां. आनी हांगा जे कामगार किंवा काय ऑफिसर्स आसले तांकां रावपा खातीर हांगा चौगुलेन कांय बिल्डिंगो बांदलेल्यो, उबारलेल्यो. त्या बिल्डिंगांनी तेंचे स्टाफ रावताले, तेंचे ऑफिसर्स रावताले. पूण आयज 20 वर्सां जावन गेलीं ह्यो बिल्डिंगो भूत बंगले जावन रावल्यात अक्षरशः. ह्या बिल्डिंगांनी आतां लोक सांगतात हांगाचे त्या प्रमाण जनावरां भोंवतात, कुत्री पोरां काडटात. सो रातभर कुत्र्यांचे आड्डप सोंसचें पडटा तांकां. कुशीकूच लागींच घरां आसात सगळ्यांची. हार भोंवतात, कोबरा भोंवतात, तरेतरेची जनावरां. आनी ते भायर अनैतीक वेव्हार सुद्दां हांगासर चलतात अशें हांगाच्या थळाव्या आमच्या भयणींनी कागाळ केल्या. थळाव्या लोकांची मागणी आसा की तेंच्यांनी जाता तितले बेगिना सरकारान ही बिल्डींग उडोवची आनी हांगा नितळसाण करची. स्वच्छ भारत, नितळ गोंय खऱ्या अर्थान हांगा दिसपाक जाय. हांगाच्या थळाव्या लोकांनी ही बिल्डींग उडोवची म्हणून 2 वर्सां आदीं एक निवेदन दिल्लें थळाव्या पंचायतीक. पूण 2 वर्सां अजून कितेंच कारवाय जाली ना. हे हांगाचे स्थानीक लोक सांगतात. कोण कोण येतात, पळयतात, बिल्डिंगो पळयतात, धोक्याची जाल्या म्हूण सांगतात आनी फक्त वयतात. उडोवपाचें नांव कोण घेना. सद्या मायनींग बंद आसा. लिजीस सरकाराच्या ताब्यान आसात. हेचो अर्थ ही जमीन, ह्यो बिल्डिंगो सरकाराच्या ताब्यान येता. एका दिसा भितर त्यो उडोव येतात. त्या खातीर 20 वर्सां कित्याक लागली खबर ना. पूण ह्या लोकांची मागणी आसा जाता तितले बेगिना ह्यो बिल्डिंगो उडोवच्यो आनी हो वाठार नितळ करचो. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. ढवळी फार्मागुडीच्या बायपासार स्ट्रीट लायटी पेटनात. रातच्या वेळार हो वाठार गुप्प काळखांत दाटटा. ह्या हायवेचेर 1 आनी 2 न्हय तर इतल्यो समस्या आसात ज्यो गाडयो चलोवप्यांक जीव घेवपी थारू येतात. महामार्गाच्या दोनूय वटांनी ट्रक उबे दवरतात. रस्तो आडावन उरता. दुसरे वटेन रस्त्यात गोरवां शेक गाजयतात. पळयात थंयची अवतिकाय. धवळे बायपास जो धवळे ते फार्मागुडी पर्यंत हो बायपास जो आसा, हो बायपास आहा तो एक असो आसा की हांगा लायटी रातच्यो लायटी पेटनात.
अशें लोकांचें म्हणणें आसा की खरेंच लायट पेटना. आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा रस्त्याचेर गोरवां बसतात. जेन्ना गोरवां बसता तेन्ना खूब एक्सिडंट जातात. काल पयलींच एक एक्सिडंट जाल्लो की एक बायल आनी दादलो दोगांय पडून हांगा तांकां बरो मार लागलो. हे लायटार कितले म्हयनेच जाले की लायट ना हांगा. अशें आहा की हांगा कोणूच पळयना की बाबा लायट ना म्हणून. कित्याक दोनी सायडीन ट्रक पार्किंग केल्ले उरतात आनी जे काळोख आसल्या कारणान आनी गोरवां बसले आसल्या कारणान खूब एक्सिडंट जातात. हाका लागून लोकांचो डिमांड आसा की ही लायट जी आसा जे जे खांबे आसा बिश्टे शोपीस जावन उरले आसा तांकां लायट पेटोवची अशी लोकांचो डिमांड आसा. आनी लोक मागतात की बेगीन आतां नवरात्र चालू जाल्लें आसा. लोकांनी म्हटलें आसा नवरात्र चालू जाल्लें आसा आनी नवरात्राक लागून लोक हांगा ह्या गांवांक जी देवळां आसा म्हणटकीर खूब लोक येतात. तांकां लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे लायटी बेगीन बेगीन पेटोवच्यो. लोकांचो डिमांड म्हणजे कितें आसा, हायवे म्हणजे ते कंपल्सरी लायटी आसपाकूच जाय. हायवे कळना रस्त्यार गोरवां बसता बिचा आनी तितून एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता आसता. आनी हेजे पयलीं एक्सिडंट खूब जाल्ले आसा हांगा. तेन्ना जाता तितले बेगीन नवरात्राचे दीस आसा लोक भोंवता, चलोन वयता, सायकलीन वयता, स्कुटरीन वयता. तेन्ना जाता तितले बेगीन ह्यो तात्काळ लायटी चालू करपा जाय गव्हर्मेंटान. ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे जे खांबे आसा पळय हे फक्त शोपीस जाल्ले आसा. तेजेर कोणाचेंच लक्ष ना म्हणून आतां हे 2 म्हयने जाले लायटी पेटना. वादी कृष्णा नायक फोंडेच्यान. बाणावले चोरी प्रकरणाच्या आरोपाखाला गॅबी फेर्नांडीसाक कोलवा पुलिसांनी धरलो. कोलवा पुलिसांनी चिंबलांतल्यान ताची गुटली उखल्ली. ताच्या कडल्यान पुलिसांक भांगराच्यो वस्तू मेळ्ळ्यात पूण रोख मेळ्ळी ना. कोलवा पुलिसांनी आरोपीक न्यायालयांत हाडून 2 दिसाचो रिमांड मेळयला. 4 दिसां भितर आरोपीक धरलो, पियान सांगले. 5 दीस पयलीं जी बाणावली हांगा चोरी जाल्ली आनी ह्या चोरयेक जवळ जवळ 80,000 कॅश आनीक 3 लाखांचे सुमार जे भांगर चोरून व्हेल्लें. हेका हे जेन्ना चोरून व्हेले तेन्ना कोलवा पुलिसांनी पंचनाम केलो आनी कोलवा पुलिसांनी सांगले जो PI आसा कोलाम्यान कोस्ता की आमी 3 ते 4 दिसां भितर ह्या चोराक धरतले म्हणून. कित्याक तांकां ते भशेचो क्ल्यू मेळ्ळो. जो PI फिलोमेन कोस्ता आनी तेंची जी टीम आसा ही टीम काल पडची राती ह्या एक्यूज जो गॅबी फेर्नांडीस म्हणून तो एक्यूज आसा ह्या एक्युजाक तेणी धरलो. तो सुद्दां हांगा धरलो असो जाग्यार धरलो की ती एरिया सामकी बरी डेंजरस आसा. जी चिंबल एरिया म्हणटात चिंबल नॉर्थाक ह्या एरियेक ताका धरलो. हो आनीक धरतून हाडटरीक तेजे कडच्यान जे भांगर आसा हें रिकवर केले कडेन आसा. भांगर सगळे मेळ्ळे कडेन आसा पूण जे पयशे आसात हे पयशे अजूनय रिकवर जाले ना. कोलवा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतात की हे पयशे तेणी खंय खंय मोडले हे इन्व्हेस्टिगेशन करतात. सध्या कोर्टान ताका 2 दिसांचो रिमांड दिला आनी ताका फाल्यां परत कोर्टाक प्रोड्यूस करतले. ही जी एक कोलवा पुलिसां फुडें एक चॅलेंज आसली ती चॅलेंज जो PI आसा कोलवाचो फुलामेन कोस्ता हेणें चॅलेंज एक्सपेक्ट केली आनीक आज ते एक्युजाक धरलो. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आमचें सरकार राज कितलें स्ट्रॉंग आसा तें लोक पळयताचूच. पूण गोंयचें पंचायत राज ढळमळीत जाला खरें. नाजाल्यार अटी घालून दिल्ले सुवातेंत सोऱ्या दुकानां येवची नासलीं आनी सरकारी नोटीस आयिल्ल्यान कोलवेकारांक ग्रामसभा घेवपाक जागे सोदचे पडचे नासले. पळयात कोलवेचो स्पेशल रिपोर्ट. भटक दिली वसरी भट हातपांय पसरी अशी जाणटेंची ओंपार आसा. कोलव्यांत असो अणभव आयला. कोलवेची पंचायत ल्हान, ग्रामसभा घेवपाक सुवात पावनासली. पर्यटन खात्यान जागो दिलो पूण दितना अट घातली इमारत वेवसायीक गजालींक भाड्यान दिवची न्हू. थंय पंचायत जालीच ना पूण आदल्या पंच मंडळान बिल्डींग बांदून तळमजलो सोऱ्याची दुकान आनी हेर पसरकारांक भाड्यान दिवन सोडली. आतां टुरिजमान तांकां नोटीस धाडल्या. कार्मो आनी साल्वादोर सांगतात हें कफुसांव. हांव बिल्डींग पळय दाखयता. हो लुगार टुरिजम डिपार्टमेंटान कोलवा पंचायत बांदपाक पंचायता दिल्लो एक तेंपार पूण कांय कारणां लागून तेणी पंचायत बांदूं ना हिंगा. हे कित्याक बिल्डींग तयार केले. आज ह्या बिल्डिंगात पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक येता, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हाडून घायलो आनी आमकां कोलेकाराची पंचायताची दुर्दशा म्हळ्यार बिल्डींग तुवें चलत जाल्यार न्हू भिकारी दिसताय. भिकारी कितले जाण पंचायता येयले आनी गेले आनी आतां देखून बसून हुगा जाताय. ते आसून ते भिकऱ्या भाशेन जिये सोदताय. कित्याक तेच जाणाय बरें जाणाय ते बरें सेटींग करूं मेळटा.
आनी असले सेटिंग करता म्हणटकूच तेंका तें बरे भाशेन जाता. आज हे कोण पळय शॉपकीपर आहाय न्हू ते सुद्दां खूंय वच जावन कोर्टां गेले. अरे हे कोर्टां वचपासून न्हू हे पंचायत कितें कोताली. आज कोण म्हणटा तेंको इंचाल जाल्यार न्हू हे टुरिजम आहा म्हणटा. जरी तर टुरिजम आहा जाल्यार कोण पण कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा न्हू तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी तें क्लियर करचें. हे बाबा खोलेकारान दिलोलें कित्याक तेजो व्हॅल्यू कितें सोरें तरी पंचायता दिल्लें जाल्यार पंचायता तालुक्यात परतून दिवचो. हे आमगे MLAन हेजेर चवकशी करची आनी आपलें गिन्यान उजा करून हिंगा बरो बिल्डींग कॉम्प्लेक्स घालचें. कितें तुका रावपा दिसतात ना येदो असो गुडे असो आनी ते हातीक पंचायता घर म्हूण हें हाडल्यान चोय तें चर्चिला न्हू इनाग्रेट केलोलें पंचायता घर म्हूण. आयज तें पंचायत घर ना वयर आहा तें ट्रॅफिक सेल आहा एका हाटीन हें आहा लायटी डिपार्टमेंट आहा आनी सकयल आहा तें वायन शॉप आनी आयकत ते प्रमाणे हे हितू कोणाकडल्यान अमेरिकन सिटीजन तुका गेलो आहा हिंगा RTI मान कोणी चोयल हितू कोण अमेरिकन गेलो आहा मो आनी तो हो इश्यू ग्रामसभातून काडलो आनी तू कोण जाय ते गोल माला आहाय देखून ते जापूय काणे कांय को नाय बगर मोठाय दुसरें पंचायत घर करूय आहा तेंच सांबाळूंक जावं नाय कोडे. त्या उपरांत गोवा 365 मोर्चा वळयलो तो सरपंचा कडेन. शेवटाक नवे पंचायतीचें कितें जालां तें जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. ऐकात सरपंच सुजी फर्नांडिसाक. पंचायत हे बॉडीन पासून डिसिजन घेयला एक न्यू पंचायत बांदपाक. सो ऑलरेडी गेल्च्या बॉडीन लँड बी सगळे परचेस केलो आनी अकॉर्डिंगली प्लॅन घालन आमी थिंक प्लॅन सेटअप करून पंचायतींक करपाक. सो दॅट इज आवर प्लॅन. लँड घेवन तुमी हय लँड ऑलरेडी घेयला प्रिवियस बॉडीन. सो फक्त तो प्लॅन काडपाक जाय तितून आनी मागीर पंचायतींक शिफ्ट जाता. ग्रामसभा बी घेवपाक त्रास जाता म्हणटालो ह्या हितून. हिंग लुगारूय ना न्हू सगळ्या कोलिंकारांकूय खबर आहा हिंग तो प्लेसूय ल्हान जावं आमचें ऑफिस पसून पडून मेळटा तुमकां सारकें ल्हान आमकां पसून बसपाक बरें हें ना जागो ना म्हूण पार्किंगाकूय फिजिबल ना काय पंचायत. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. दिवचलची उपेक्षा चालूच आसा. दिवचलच्या कदंबा बस स्टँडाचे अवतिकाय ताची गवाय दिता. नवो स्टँड बांदपाक आदलो मोडून उडयलो खरो पूण 4 म्हयने जाले ताचें काम बंद पडलां. बशी भायल्या भायर वयतात. तेलय गेले आनी तुपूय हातांत धरले धुपाटणे तसलीशी कितें दिवचलकारांची जाल्या गत. आमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान हो बस स्टँड बिचोलचो आनी पयलीं तो मोडून सादारण 6-7 म्हयने जाले आनी काम सुरूय जाल्लें बस स्टँडाचें. पूण आतां सद्या एक 2-3 म्हयने जाले हांगा तें काम बंद आसा. कित्याक बंद आहा तें कोणाक खबर ना. आमदाराक विचारलें तेन्ना ताणें कितें सांगलें की दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक दुसरो टेंडर काडपाचो आसा तर अशें कितें तरी सांगलां आमकां. पूण केन्ना हो बस स्टँड जातलो हेचेर प्रश्नचिन्ह आसा. हांगातले रिक्षावाले तशेंच आमचे पायलट जे वतात हांगासर सद्या आसात तांकां हो बस स्टँड केन्ना मेळटलो म्हणजे तांकां एक रावपाक केन्ना हो मेळटलो हे आमकां प्रश्नचिन्ह आसा केन्ना जातलो. आनी हो जो बस स्टँड आहा तो बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय अशें सगळ्या लोकांची मागणी आसा. कित्याक तर हो एकूच बस स्टँड सद्या बिचोलचो आसा की सारको सेंटर पॉयंटाक आसा आनी त्या खातीर बऱ्यापैकी बिजनस सुद्दां हांगा जाता. आनी हो भायर व्हरपाक जायना पूण लोकांची मतूय आसा की भायर व्हरपाक जाय पूण हो बस स्टँड जो आसा तो हांगाच जावपाक जाय अशी मागणी लोकांची आसा. केन्ना जातलो हें खबर ना. बेगींतल्या बेगीन हांगातलें काम जावपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. जाल्यार आमच्या रिपोर्टरान बस स्टँडा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक आमदार चंद्रकांत शेटयेन दिल्ली जाप आयकात. बस स्टँडाचें कितें जालें. बस स्टँडाचो प्रॉब्लेम कितें आसा मदीं जो पावसाचो हे पडल्यामुळे ते इतले झरे जाले आनी लो लायंग एरिया आसा. हांव तेच इशू सांगतालो की ती इतली लो लायंग आसा आमकां सकयल अंडरग्रावंड पार्किंगच करूंक नॉट पॉसिबल. आनी बस स्टँड कसो आसा 2-3दा ते टेंडर जावन अशेंच डिले जाल्ले आसा. ते आनी कितेंय जर आमी जर परत म्हणजे चेंज करपाक गेलो मॉडिफाय स्ट्रक्चर करपाक गेलो जाल्यार अगेन परत डिले जातलो. दुसरो एकूच ऑप्शन आसलो आउट ऑफ सिटी बस स्टँड घालप विच इज आमकां काय फायदो जावचो नाशिल्लो. आमचे अरावंड जागा 5000 समथींग 250 स्क्वेअर मिटर आसा. तातूंत आमची थोडी जागाचो हायवेक आसा 10 मिटर ताका गेल्ली आसा जागा. सो बस स्टँड आमकां कसो आसा तसोच आमकां वचचो पडटलो. जाय जाल्यार थोडे चेंजीस जाता. आय विल लूक इंटू आय हॅव ऑलरेडी लूक इंटू इट. आय ऑलरेडी डिस्कस. बट कशें आसा की सॉयलच इतली सॉफ्ट आसा. स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट्स आर नॉट गिवींग गो अवे गो विथ गो हेड
with a bigger beam, bigger column and all. They said it is not possible. महेश गोवेकर, गोवा 365 खातीर बिचोलच्यान. उंचेल्या दर्जाच्या शिक्षणाचेर मोजक्याच भुरग्यांची मक्तेदारी उरची ना. जांकां तांची गरज आसा ताकाय तांची संद मेळटली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. ग्रॅज्युएट जावन जे सरकारी नोकरेची वाट पळयतात तांणी ह्या ऑनलायन कोर्सा कडेन वळचे. मुख्यमंत्र्यान उलो मारला. शिक्षणाच्या मळार मांडवी ह्या चॅनलांतल्यान साबार ओपन ऑनलायन कोर्स करपाची संद गोंय सरकारान मेळोवन दिल्या. ह्या चॅनलाचें हायर एज्युकेशनान निकतेच लॉन्चिंग केलें. त्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. ते खातीर गोंय सरकारान कन्सोर्टियम बरोबर समाजकायेची कबलात केल्या. आयकात मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो हावेस. The DHE has undertaken the several digital initiatives which the majority includes the IIMs, Distavo, and now the massive open online course MOOC is one of the latest educational globalization initiatives. This initiative aims to use the advanced in the technology by mentoring and training the facility centers at the high quality MOOC course and through the flagship programs, the mentoring and narrating digital and virtual initiatives, the Mandavi. This course will subsequently be posted by the National Platform Study, the web of the active learning for the young aspiring minds, which is Swayam, in the credit of transfer mode. The Swayam is a platform initiative by the Government of India to offer the various courses which the students can pursue online, and the Consortium for the Educations and Communications CEC, and in the national coordinator designated by the Ministry of Education for the Swayam MOOC. The high quality of education should not be available to just only the small group of the privileged student, but to everyone who is willing to learn. आयजपर्यंत मांडवीक फक्त पूल म्हणून म्हणजे चलत वचपी हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपी पूल म्हणून वळखताले. त्याच मांडवीक न्हंयक म्हाका दिसता त्याच मांडवीक आमी शैक्षणीक क्षेत्रांतलो पूल गांवागांवांतले कितलेशेच विद्यार्थी जांकां म्हाका दिसता स्टुडंट्सांक जे ऑनलायन कोर्सीस करपाक शक्य नाशिल्ले, जांकां डायरेक्ट कोर्सीस करप शक्य नाशिल्ले, तांकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान कोर्सीस ह्या मांडवी ह्या चॅनलांतल्यान करपाक मेळटले. हें पळोवन खरोखरूच खूब खूब बरें दिसता. आय थिंक म्हाका अशा पद्दतींतले वेगवेगळे जे ऑनलायन आमी घेवपाक आनी आमकां एक्चुली टॅक्निकल फोर्स जी गरज आसता त्या टॅक्निकल फोर्साक ह्या पद्दतींत ऑनलायन कोर्सीसाक निश्चितच रित्या म्हणजे स्किल्ड मॅनपावर स्टेटींत तयार जावपा खातीर ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां DHEत अवेलेबल करून दिल्ली आसा. जे ऑलरेडी म्हणजे इन सर्वीस आसात, जे ऑलरेडी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन घरा कडेन आसात, आपल्या नोकरेची खंय तरी वाट पळयता म्हाका केन्ना नोकरी मेळटली काय म्हणून. ताच्या खातीर एडिशनल क्वॉलिफिकेशन्स घेवपाची, एडिशनल आपल्याक सर्टिफिकेट कोर्स घेवपाची आनी आपल्याक अपग्रेड करपाचो. आनी म्हाका दिसता कॉम्पीट करता आसतना नॉट ओन्ली कॉम्पीट इन द स्टेट बट आय विल कॉम्पीट इज द नॅशनली आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हे कॉम्पीट करपाची संद आज आमकां DHEत अवेलेबल करून दिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डॉक्टर त्रिस्तांव दी ब्रागांझा कुन्ना हे भारतीय राष्ट्रवादी आनी गोंयांतले वसणूक विरोधी कार्यकर्ते आशिल्ले. गोंयच्या राष्ट्रवादाचे जनक म्हणून तांकां वळखतात. गोंयांत पुर्तुगीज राजवटी विरोधांतले पयले चळवळीचे ते जनक. आयज तांची पुण्यतीथ. कोर्ट मार्शल जाल्लो तो पयलो नागरीक. ताका 8 वर्सांची ख्यास्त सुनायिल्ली. तशेंच गोंयचे चळवळींत लेगीत ताचो भोव वांटो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आझाद मैदाना वेल्या स्मारकाचेर वचून ताका मानवंदना दिली. जाल्यार गोंयच्या तरणाट्यांनी TB कुन्नाचो त्याग सदांच मतींत दवरात अशें गुरुदास कुंदेन मागलें. आझादी का अमृत काल मनयता आसतना आज डॉक्टर TB कुन्ना, त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्ना हांची डेथ एनिवर्सरी. म्हाका दिसता गोंयाक राष्ट्रवादा कडेन व्हरपी आनी गोंयाक भारतीय राष्ट्रवादा कडेन जोडून घेवपी सगळ्यांत महानायक जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार डॉक्टर TB कुन्ना. म्हणजे आमी पळयता की तांचो सक्रीय सहभाग म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो. ह्या गोंयच्या इतिहासांतलो केन्नाच विसरलो वयचो ना. आणि खरोखरूच आज तांकां आदरांजली दिता आसतना, समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रद्धांजली दिता आसतना ह्या अमृत काळाच्या निमित्तान डॉक्टर TB कुन्ना हांकां हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता.
आणि परत एकदा म्हणजे द फादर ऑफ नॅशनलिझम, द गोवन फादर ऑफ नॅशनलिझम असो ज्यांचो उल्लेख केलो वता त्या डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली दिता. त्यांचें कार्य हे सदोदीत गोंयकारांच्या स्मरणार्थ उरचें, भावी पिढीच्या स्मरणार्थ उरचें हाज्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यान कार्य केलें वयतलें. हो आमचो सगळ्यांचो व्हडलो हो आमचो चड व्हडलो आमचो लिडर आमचो. ताणें हे स्वातंत्र्य चळवळीची जी पळय आमची हें हाडला गोंया नंतर ती स्वातंत्र्य चळवळी जी जर उर्जा कोणें हाडली जायत तर क्रिस्तांव भागासून तेन्ना ताची सदांच हांव आयची पिढी रिक्वेस्ट करता, मागणी करता तांणी टी.बी. कुन्याचे सदांच याद दवरची, कारण ताणें आपल्याला गोंयची स्वातंत्र्य करता आपल्या स्वर्ग त्याग करून जीव ओंपयला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. दिवचलच्या फुटबॉल मैदानाची गत वाऱ्या गेल्ल्या फुटबॉलावरी जाल्या. धड खेळपाकूय मेळना वा धांवपाकूय. ट्रेनिंग घेतना भुरग्यांक त्रास सोंसचे पडटात. पळयात आमचो रिपोर्ट. आता दिवचले फुटबॉल असोसिएशनान एक नवी समिती तयार करून जमीन योग्य रितीन सांबाळपाचें उतर दिला. सध्याच्या मैदानाचेर फुटबॉल मैदान आनी कृत्रीम टर्फ बांदपाचे येवजण आसा. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन ताजी म्हायती दिली. आयकात. आम्ही विचार केल्लो की थंय जे टर्फ आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचो आमी प्रयत्न करतात. कित्याक तो घालीत जाल्यार मातशें बरें हें जातलें, आमकां बरी फॅसिलिटीज भुरग्यांक मेळटली अशें आमकां दिसता. तेजे खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कितें मेंटेनन्साक कमी पडटा थंयसर म्हणून म्युन्सिपालिटी कितें करतले? म्युन्सिपालिटीचें कितें आहा प्लॅनिंग सद्या? म्हणजे तेच आतां आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ते केसूय सबज्युडायज आसल्या कारणानूय आमकां सगळें आमकां हें करूंक मेळना. आमी जे संस्था आसा तांकां एकठांय हाडून कशें कितें ग्रावंड बरो करूं येता, कितें प्रॉब्लम आसा ताजेर उलयता. आमच्या भुरग्यांची सदांच 3 प्रॅक्टिसीस जाता विकान 3दां, सो दॅट टीम बरी आसची, भुरगे लागीं येवचे. आमच्या वांगडा जे कोच आसात श्री शंकर फळारी हांचें मार्गदर्शन आमकां मेळटा की ग्रावंड कसो करचो. हॅविंग सेड दॅट ही गोश्ट शासकीय दरबारी असल्या कारणान डायरेक्ट आमच्या हातान ना, पण जाता तितलो फॉलोअप करपाची ट्राय आमी करता जेणे करून बरो ग्रावंड दिवचो ग्रावंड मेळचो. आनी आमदार म्हणटा की आपल्याक जागो दिवचो पूण आपूण ग्राम बांदून दिता, ते कसो सपोर्ट तुमचो आसतलो? तर आमच्या कडेन करपाक जाय जाल्यार आमी उमेदीन करतले. जो तांचो उलो आसा तो आनी लोकां मेरेन पावपाची जबाबदारी आमची आसा की कोण डोनर जर मेळटा किंवा खंयचो जागो दिवपाक कोण तयार आसा आनी जर तसो कोण तरी आमकां मेळटा जाल्यार आमी आमदारा कडेन ती गोश्ट आनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय त्या सरकारी दरबारी मेरेन ते पावय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आयएमडीच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत मातसोसो पावस चिवरतलो. येता त्या 2 दिसांक कांय वाठारांनी दव आनी धुकें अनुभवपाक मेळटले. ह्या काळात हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी बोट धन्यांक खोल दर्यांत वतना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. हवामानाच्या ताज्या अहवाला प्रमाण 30 सप्टेंबर मेरेन राज्यात हलको ते मध्यम पावस पडूं येता. 27 आनी 28 कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पडटले. दर्यादेग वाठारांत अशांत हवामानाक लागून बोट धन्यांक जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. कांय वाठारांनी शिवरतलो पावस. फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव धुकें. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.